कस्टोडियन वा हेर सरकारी जमिनी बळकावपाचे प्रकार सरकार खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिवन गांवच्या फुडारा खातीर सरकारी जमिनी राखून दवरात असो उलो मारला। विजयानंद ज्ञान प्रसारक संस्था संचलित मयेच्या महामाया हायस्कुलाच्या स्थलांतरण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री उलयताले। सोमारा हो सुवाळो जालो। ह्या वेळार आमदार प्रेमेंद्र शेट, गोवा माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये, सरपंच दिलीप शेट, उपसरपंच सुफला चोपडेकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या सुवाळ्यात इमारत बांदकामाक मजत केल्ल्या मानेस्तांचो मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी भोवमान लेगीत जालो। ही मनस्थिती बरी तर आम्ही सरकारी जमीन आणि ते फुकट खातावच ते हांव दुसऱ्याक विकतलो ही मनस्थिती जाल्ली आसा। हांगाच ते पुराय गोंयभर हांव पळयता सरकारी जमनीत बारीकशें घर बांदप आनी कोण तरी तो भायसून येयला जाल्यार ताका ते विकप ही वायट प्रवृत्ती आसा। गांवांतली सरकारी जमीन आसा, समुद्राची जमीन आसा जाल्यार ताचो उपयोग त्या गांवकारांक जावपाक जाय, गांवांतल्या फुडल्या जनरेशनाक जावपाक जाय, गांवांतल्या विविध प्रकल्पां खातीर जावपाक जाय। मागीर ते हायस्कूल आसतले, हायर सेकंडरी आसतले, जर सरकार एखादी बरी युनिव्हर्सिटी डेव्हलप करपाक शकता आसत जाल्यार त्या युनिव्हर्सिटी खातीर जावपाक जाय। सरकाराक एखादो बरो प्रकल्प जर हाडपाक जाय आसत म्हणजे तो फाल्यां सकाळी कदाचित गृहउद्योग तुम्ही महिला भगिनी खातीर आसतलो जाल्यार ताका सहकार्य करपाक जाय। पण वचत थंय विरोध करपाची प्रवृत्ती चल्लेली आसा। आतांच आमच्या आमदारा कडेन हांव उलयतालो की मया गांवांतल्या कस्टोडियल प्रॉपर्टीची घरां तेंच्यांनी म्हटलें की 2 डॉक्युमेंट नाका 1 डॉक्युमेंट जाय म्हणून आमी तेजेरूय एग्री जाले। 1 डॉक्युमेंट इयर मला आता याद ना, आम्ही कायदो हाडला त्याच्या पयलींचे वर्स जाले बरोबर आसा 2000 काय आमी डिटेलान जाताना तेतून पण 1 डॉक्युमेंटाचेर आमी एग्री जाल्या। पण विदाउट डॉक्युमेंट जर आता कोणी घर बांदला आसत जाल्यार ते डेमोलिश जातले, परत आमदारा कडेन वचूं नाका। हांव स्पश्ट सांगता कित्याक तर आमी पळयला कायदो येयल्या उपरांत खूब जाणांनी कस्टोडियल प्रॉपर्टी एनक्रोच करपाक सुरवात केल्या। त्याच्या कडेन कसलेच डॉक्युमेंट ना, एनक्रोच करून दुसऱ्यांक विकपाची ही प्रवृत्ती पळोवपाक लागलेली आसा।